जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवूर 10 वोळ 31 ते 42. तेन्ना जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमचे दोळ्यां मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिनांव, पूण तुजे देवनिंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपणाकूच देव करताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां. अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा की ना? म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आनी पवित्र पुस्तक मोडम नजो. आनी आतां बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें मोज्यान म्हणूंक जायना? तर तुमच्या म्हाका तुमी देव निंदा करताय अशें कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर बावाट दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जोरी तुमी म्हजेर बावाट दवरिनात त्या करण्याचेर तरी बावाट दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबें आसा आनी हांव बापा सोबें आसा म्हूण तुमकां कात्रेन कळोन येतोलें. त्या वेळार तांकां ते नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटोन गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्दन पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचोन रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुवांवान कसलीच गुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी थंय जायत्या जाणांनी ताचेर बावाट ठेवलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.